मायनिंग केशीत खंयचेय परिस्थितीत मायन्स एसआयटी सध्या आदलो मुख्यमंत्री आणि मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीची कस्टडी सोदता। सध्या प्रफुल्ल हेदे मायनिंग लिजाचे रिन्युवलाचेर ताका भितर वडोवपाचे यत्न चल्ल्यात। सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टान दिगंबर कामतीक हे मायनिंग केशीत अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर अंतरीम थाकाय दिली। 1 लाखाचे शुअरिटीचेर कामतीक अंतरीम जामीन दिला। ताचे अर्जाचेर एसआयटीक सोमारा से फायल करपाक जमली ना। We had applied for interim bail pending the hearing of the and disposal of the application, which has been granted. The matter is now fixed on the 27th for them to file a reply. एसआयटीन दिगंबर कामतीक जबानी घेवंक समन्स धाडला। ताका त्या वेळार अटक जावं येता। एसआयटीन शेनवारा ताच्या घरा वचून ताका अटक करपाचो यत्न केल्लो म्हूण कामतीच्या आदवोगादान कोर्टान अंतरीम थाकाय खातीर आर्ग्युमेंट घालो। We have expressed our apprehensions that on Saturday there was an attempt made to arrest, despite the fact that the court was seized of the matter on Saturday itself, and the whole attempt was made to avoid service. That is the apprehension which we have expressed. एसआयटीन कामतीचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर से फायल करपाक प्राझ मागला। कोर्टान केस 27 नोव्हेंबराक दवरल्या। एसआयटीन दिगंबर कामतीक समन्स धाडून मंगळारा स्टेटमेंट घेवंक आपयला। दिगंबर कामतीक अटक केलोच जाल्यार ताका एसआयटीक 1 लाखाचे शुअरिटीचेर सोडचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।